लोकगंती चॅप्टर 36. लग्न जाल्ले अस्तरेचें दायज. गिलियादाच्या कुलांतल्या कुटुंबाचे वडील गिलियाद माकिराचो पूत आनी मानासेचो नातू आनी मानासे झुजेचो पूत मोइजेसा आनी हेरां मुखेल्यांशी गेले. तांणी म्हणलें, इस्रायल पोरजेक सोटी घालून गांव वांटूंक सर्वेस्परान तुमकां हुकूम दिलो. तेच परी आमच्या सोयऱ्या जेलोफेहादाचें बाट बेंस ताच्या धुवांक दिवचें असोय सर्वेस्परान हुकूम दिला. पूण पोले तीं दुसऱ्या कुलांतल्या दादल्या कडेन लग्न जायतीत जाल्यार तांचें बाट बेंस त्या दादल्याच्या कुलांत वेतोलें आनी आमच्या कुलाचें बेंस तितलेंच उणें जातोलें. उत्सवाच्या वर्साक विकलोलें बाट बेंस निजाच्या धोनयाक परत येता. त्या समयार जेलोफेहादाच्या धुवांचें दायज तांच्या घोवाच्या कुलांत वेतोलें आनी हो वांटो आमकां परत मेळचो ना. म्हणटच मोइजेसान इस्रायल पोरजेक सर्वेस्पराचो हुकूम कळीत केलो. ताणें म्हणलें, मानासेचें कुल सांगता तें खरें. आनी त्या पासत सर्वेस्पर म्हणटा की जेलोफेहादाच्या धुवांचें फकत आपल्या खास कुलांतल्या खंयच्याय दादल्या कडेन लग्न जावं येत. दर इस्रायलाचें बाट बेंस ताच्याच खास कुलांत उरचें. जी इस्रायल अस्तरी आपल्या कुलाचें बाट बेंस घेता तिणें फकत आपल्या कुलाच्या दादल्या कडेन लग्न जावं येत. हे परी दर इस्रायलीत आपल्या पुर्वजाचें दायज भोगतलो आनी हें एका कुलांतलें दुसऱ्या कुलाक वेचें ना. दर कुलाचें बाट बेंस त्याच कुलांत उरतलें. तर महाला, तिर्जा, होगला, मिल्का आनी नोआ जेलोफेहादाच्यो धुवो हांणी सर्वेस्परान हुकूम दिल्लो ते परी केलें आनी आपल्या चुलत भावां कडेन लग्न जाल्यो. तीं मानासेच्या झुजेच्या पुताच्या कुलांत लग्न जालीं आनी तांचें बाट बेंस बापायच्या कुलांत उरलें. संपादनी. हे नेम आनी कायदे सर्वेस्परान मोइजेसा उदेशीं मोआबाच्या मैदानार जॉर्डन नदी पलतडी जेरिको सामकार दिले. देवाचें उतर.